फाटल्या 10 वर्सांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणाखाला केल्ली उदरगतीची कामां हो फकत ट्रेलर। ही वेंचणूक जिखून येतकीच पुराय चित्र स्पष्ट उबें जातलें अशें विधान भाजपाचो उत्तर गोंय उमेदवार श्रीपाद नाईक हांणी केलें। प्रियोळ मतदारसंघात प्रचार केल्या उपरांत ते उलयताले। ह्या वेळार थळावे आमदार मंत्री गोविंद गावडे आनी हेर कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले। सांगोर्डाच्या बेघर जाल्ल्या लोकांक आमदार केदार नायकान मजतीचे आश्वासन दिले। सद्याक तात्पुरते स्थलांतर करपा खातीर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता वांगडा उलोवन निर्णय घेतले अशें ताणें सांगलें। सांगोर्डाची उरिल्ली बेकायदेशीर घरां शेनवारा मोडून उडयली उपरांत आमदार केदार नायकान सांगोर्डा वचून बेघर जाल्ल्या लोकांची वासपूस केली। लोकांक शक्य ती मजत करपाचें आश्वासन ताणें ह्या वेळार दिलें। दुसरे वटेन घरां मोडून उडयल्लीं आसली तरी लेगीत लोक हांगच्यान वचपाक तयार नात। आमच्या कायमस्वरुपी स्थलांतरणाचो प्रश्न जो मेरेन सुटावो जायना तो मेरेन आमी हांगच्यान हालचे नात अशी भुमिका ह्या लोकांनी घेतला। आमकां नाका पार्किंग प्रकल्प म्हणीत मोरजेच्या दर्या देगेर जावपी पार्किंग प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध केला। थळाव्यांक विश्वासान घेनासतना हो पार्किंग प्रकल्प सरकार उबारूंक सोदता असो आरोप थळाव्यांनी केला। थळाव्यांक विश्वासात घेवनूच पार्किंग प्रकल्प उबारचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर सध्या प्रचाराक नेट। भाजपाचो पयल्या पावण्यावेलो प्रचार सोंपलो। प्रचाराच्या दुसऱ्या टप्प्याक सुरवात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण गोंयचे उमेदवार पल्लवी डेंपो हिचो प्रचार करपाक कुडचड्या जाहीर प्रचार सभेक येतले। मात प्रधानमंत्र्याच्या जाहीर सभे खातीर सध्या डेट फिक्स जावंक ना अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। जाल्यार 40 स्टार कॅम्पेनरांच्या नांवांची वळेरी निश्चित जाल्ल्याची माहिती भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी दिल्या। उमेदवारी अर्ज भरल्या उपरांत गोंयच्या दोन उमेदवारांचो प्रचार करपा खातीर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, प्रदेशाध्यक्ष JP नड्डा, राजनाथ सिंग, नितीन गडकरी, स्मृती इराणी, आशिष सूद अशे वट्ट 40 स्टार कॅम्पेनर गोंयांत येतले अशी माहिती भाजपा प्रदेशाध्यक्ष तशेंच राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी दिला। 5 वर्सांच्या सान चलयेचेर अत्याचार करून तिची हत्या जाल्ल्यान पुराय वास्को वाठारांत दुख्खाचे लार पातळ्ळा। गोंयांत सध्या कायदो आनी सुवेवस्था सामकीच इबाडल्या। गोंयांत वेगवेगळे बांदकाम आनी हेर कामां खातीर भायले कामगार हाडटात, मात तांच्या फामिलीच्या सुरक्षेची कसलीच जबाबदारी सरकार घेना वा तांकां कसलीच गरजेची साधन सुविधा दिना म्हूण बायलांचो एकवट ह्या संस्थेची अध्यक्ष अवदा विएगस हाणें सांगलें।
कोविड काळात सरकारान सामान्य जनतेक आर्थीक आदार दिवपा खातीर अर्ज करपाक लायिल्ले. त्या अर्जांचे फुडें कितें जालें हाचें स्पश्टीकरण सरकारान दिवचें अशी मागणी गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी दुर्गादास कामत हांणी केली. जाल्यार मोटारसायकल पायलट अशा आर्थीक नदरेन दुर्बळ घटकां खातीर आशिल्ल्या निधीचो कसो उपेग केलो हाची सरकारान म्हायती दिवची. कोविड काळात सामान्य मनशांक आर्थीक आदार मेळपाची गरज आशिल्ली, देखून तांकां बेगोबेग सरकारान न्याय दिवचो अशें ताणें ह्या वेळार म्हणलें. गोंयकारांक नुस्तें प्रिय आनी तें जर ताजें आसत जाल्यार विचारूच नाका. अशेंच एक तात्पुरतें नुस्त्याचें मार्केट ह्या दिसांनी लोटले बोरी पुला लागीं सांजेचें भरता. लागसल्ल्या काजनांत जाल्लें नुस्तें मानशेकार हांगा हाडून विकतात. ह्या नुस्त्याची खासियत म्हळ्यार हें नुस्तें ताजें फडफडीत आसता. काळुंदरां, सुंगटां, शेवटाळ्यो, शेतकां, बुराटे, सांगटां तशेंच जायते तरेचें नुस्तें हांगा मेळटा. दाबोळे वास्को वाडेच्या एका उच्च माध्यमीक विद्यालया फाटल्यान नवे मारतीचें बांदकाम चल्लां. थंय 5 वर्साच्या सान चलयेचे लैंगीक अत्याचार करून खून केल्ल्याचे उक्ताडार आयला. ते चलयेचे कुडीचो पोस्टमॉर्टम केल्या उपरांत ते चलयेचे लैंगीक अत्याचार जाल्ल्याचें स्पश्ट जालां. ताका लागून वास्को पुलिसांनी अनवळख्या आड गुन्यांव नोंद केला. उपरांत ह्या प्रकरणांत आस्पाव आशिल्ल्या उपनेश कुमार आनी मुरारी कुमार ह्या दोगूय दुबावीत आरोपींक अटक केला अशें उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हिणें सांगलें. गोवा पंचायत राज एक्ट विथ फुल टेक्स्ट जजमेंट्स ह्या पुस्तकाचे शुक्रारा न्यायाधीश FI रिबेलो हांच्या हस्तुकी प्रकाशन जालें. गोवा पंचायत राजाच्या अमेंडमेंट्सांची म्हायती दिवपी तशेंच 1994 पासून आयज मेरेन पंचायत राजाचे वेगवेगळे 201 निवाडे केसींची प्रकरणां ह्या पुस्तकान मांडला अशी म्हायती लेखक SN जोशी हांणी दिल्या. ह्यान पयलीं कोड ऑफ कॉमन्सची म्हायती दिवपी पुस्तक आपणें प्रकाशीत केल्लें अशी म्हायती जोशी हांणी दिल्या. गोयचे नामनेचे उद्देजक अवधूत तिमलो हांचो इश्ट परिवारा वतीन तांच्या 75व्या वाडदिसा निमतान ताणें केल्ल्या मोलादीक वावराचो भोवमान केलो. नागरीक म्हूण आमी सगळ्यांनी राष्ट्रवादाचेर देशभक्ती दवरची अशें अवधूत तिमलो हांणी संबोधीत करतना सांगलें.
कांसा तेवी वाठारांत ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर आनी ट्रका मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत नासनोळच्या सुजाता साळगांवकर ह्या तरणाटे चलयेक आगताक मरण आयलें। आयज ताचो वाडदीस आशिल्लो। अपघाता उपरांत दुबावी ट्रक चालकान थंयच्यान पळ काडलो। चुकीच्या दिकेन येवपी ट्रकान धपको दिल्ल्यान हो अपघात जालो। हालीं तेंपार गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरूच। मजगतीं नासनोळच्या थळाव्यांनी तशेंच अपघातांत मरण पाविल्ल्या चलयेच्या फामिलीन पुलीस स्टेशनार धडक दिली। जो मेरेन ट्रक ड्रायव्हराक अटक करिनात तो मेरेन कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडचे ना म्हूण चलयेच्या घरच्यांची शिटकावणी। मुखावेल्या लोकसभा वेंचणुकेंत उत्तर तशेंच दक्षिण गोंया खातीर जिखून येतले अशेच उमेदवार दिल्यात। दक्षिण गोंयचे सांगचे जाल्यार भाजपा उमेदवाराक व्हडा मतांची आघाडी मेळटली हातूंत दुबाव ना, पूण उत्तर गोंयचे मात आपूण सांगपाक शकना अशें मत मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी उक्तायलें। मोपा विमानतळावेल्या टॅक्सी ड्रायव्हराक आशिष परब ह्या पुलिसान मारबडय केल्ल्यान चाळविल्ल्या टॅक्सी ड्रायव्हरांनी पुलीस स्टेशनात वचून बोवाळ घालो। मारबडय प्रकाराचो व्हिडिओ सीसीटीव्ही कॅमेरान कॅप्चर जाला। विमानतळावेल्या पुलीस उपनिरीक्षकाक निलंबित करचो म्हूण टॅक्सीकारांची मागणी। मोपा विमानतळावेलो पेडणेचो टॅक्सी ड्रायव्हर दिनेश कडपेक आशिष परब पुलिसान मारबडय केली। मारबडय केल्ल्याचो व्हिडिओ विमानतळार लायिल्ल्या सीसीटीव्ही कॅमेरान कॅप्चर जाला। ह्या प्रकाराक लागून मोपा विमानतळावेले टॅक्सीकार बरेच चाळवले। चाळविल्ल्या टॅक्सीकारांनी पुलीस स्टेशनाचेर वचून धडक दिवन टॅक्सी ड्रायव्हराक मारबडय केल्ल्या पुलिसाक बेगोबेग निलंबित करचो अशी तांच्यांनी मागणी केली। फाटल्या वर्सा प्रमाण अंदू मयेगांवची फामाद माल्याची जात्रा जावची ना। ही जात्रा रद्द करपाचो निर्णय देवस्थान समितीन घेतला, तशी नोटीसूय जारी केल्या। येता मंगळारा 16 एप्रिलाक ही जात्रा जावपाची आशिल्ली। ऑस्ट्रेलियेंतल्या सिडनी शारांतल्या मॉलांत शेनवारा दनपारां सूर्य हल्लो जालो। हातूंत 6 जाणांक मरण आयिल्ल्याची खबर आसा। मरप्यांचो आंकडो वाडपाची शक्यताय आसा, तेच बरोबर जायते जाण जखमी जाल्यात। हातूंत 9 म्हयन्याच्या भुरग्याचो आस्पाव जाता। बीबीसीच्या खबरां प्रमाण पुलिसांचे फारपेटान हल्लेखोर मेला मॉलांत एक मनीस सुरी घेवन भोंवतालो अशी म्हायती पुलिसांक मेळ्ळी। पुलीस मॉलांत पावतकच हल्लो करप्यान जायत्या जाणांक चाकू मारलो। ताका आडोवपा खातीर पुलिसांनी फारपेट केलो। एक गुळी हल्लेखोराक लागली आनी ताका थंयच मरण आयलें। चड म्हायती प्रमाण हल्लेखोर एकटोच मॉलांत भितर सरलो, ताचे वांगडा कोणूच नाशिल्लो। देखून कसल्याच प्रकारच्या हल्ल्याची भिरांत आतां ना। हल्लेखोराची कांयच म्हायती मेळूंक ना। हेतू कितें ताचे विशीं म्हायती ना।
गोयच्या तनिषा क्रास्टो पॅरिस 2024 ऑलिम्पिका खातीर पात्र थारल्या. ती आनी तिची दोट्टी सांगाती अश्विनी पोनप्पा हाणें पॅरिस 2024 ऑलिम्पिकांतली आपली सुवात निश्चित केल्या. जुलयांत हे खेळ जातले. भारताचे प्रतिनिधित्व करपी ती 23वी गोंयकार थारतली. राष्ट्रीय सर्तीन गोयचे प्रतिनिधित्व करपी आनी उपरांत ऑलिम्पिकांत सुवात मेळोवपी तनिषा ही हालींच्या काळांतली एकमेव गोंयकार खेळगडी. पॅरिस ऑलिम्पिकाक पात्र थारिल्ले खातीर तनिषाक परबी. पुराय गोंय आनी देश तुका तेंको दिता. तूं पळजळीत कामगिरी करतले आनी पदकां जिखतले हाची आपल्याक खात्री आसा. फुडले वाटचाली खातीर शुभेच्छा अशें तनिषाच्या येसा उपरांत कीर्तीचें कौतुक करतना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें आपल्या सोशल मिडिया अकाउंटाचेर बरयलां. सांगोळ्याच्या बेघर जाल्ल्या लोकांक आचारसंहितेक लागून सरकाराची कसलीच मजत मेळची ना. पूण मनीसपणाचे नदरेन शक्य ती मजत करपाचें आश्वासन आमदार केदार नायकान दिलें. मुख्यमंत्र्याची भेट घेतल्या उपरांत आमदार केदार उलयतालो. सांगोळ्याची उरिल्ली बेकायदेशीर घरां शेनवारा मोडून उडयली उपरांत आमदार केदार नायकान सांगोळडा वचून बेघर जाल्ल्या लोकांची वासपूस केली. लोकांक शक्य ती मजत करपाचें आश्वासन ताणें ह्या वेळार दिलें. दुसरे वटेन घरां मोडून उडयल्ली आसली तरी लेगीत लोक हांगच्यान वचपाक तयार नात. आमच्या कायमस्वरुपी स्थलांतरणाचो प्रश्न जो मेरेन सुटावो जायना तो मेरेन आमी हांगच्यान हालचे नात, अशी भुमिका ह्या लोकांनी घेतल्या. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विशीं वादग्रस्त उलोवपाक केल्ल्याच्या आरोपा वेल्यान वास्कोचो धर्मगुरू बॉलमॅक्स परेरा हांच्या आड पुलिसांनी दाखल केल्लो गुन्यांव उच्च न्यायालयान रद्द केलो. धर्मगुरू बॉलमॅक्स परेरा हाणें ऑगस्ट 2023 चर्चेंत उपस्थित आशिल्ल्यांक मार्गदर्शन करतना छत्रपती शिवाजी महाराजां विशीं वादग्रस्त विधान केल्लें. उपरांत तांच्या विरोधांत शिवमोगिनी वास्को पुलीस स्टेशनान कागाळ नोंद केल्ली. भाजपाचे उमेदवार श्रीपाद नायक हांकां आपल्या 25 वर्सांच्या राजकारणाच्या कारकिर्दीचो अतिरेक जाला. तो मतदारांक गृहीत धरता तशें तांच्या उलोवपांतल्यान दिसता अशें विधान काँग्रेसीचो उमेदवार ॲडव्होकेट रमाकांत खलप हांणी केलां. काँग्रेस अजूनय घटमूट आसा. कांय जाण गेले म्हूण काँग्रेसीचें कांयच लुकसाण जावंक ना अशें ॲडव्होकेट खलप हांणी म्हणलां. हांव राजकारणांत सदांच एक्टीव आसलो. म्हज्या कामांतल्यान हांवें तें गोंयकारांक दाखोवनूय दिलां अशेंय ताणें म्हणलां. वाळपय आनी पर्ये मतदारसंघात काँग्रेसीन प्रचार करपाक सुरवात केला. दनपारा वाळपयच्या श्री हनुमान देवळान नाल्ल दवरून काँग्रेसीचो उत्तर गोंयचो उमेदवार रमाकांत खलप हांणी आशिर्वाद घेतलो. उपरांत लोकांक काँग्रेस सरकाराचेर पुराय विश्वास आसा. लोकांचे प्रश्न सुटावे करपाक यत्न करतलो अशें खलप हांणी ह्या वेळार सांगलें. ह्या वेळार काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार, आमदार कालूस परेरा आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले.
गोंयांत साबार गंभीर प्रश्न उप्रासल्यात, मात भाजपाचे सरकार हे सत्य धापून दवरता। हे प्रश्न सुटावे करपा खातीर हांव काम करतलो अशें विधान काँग्रेसीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हांणी केला। लोकांनी गोंय सांबाळपा खातीर हे फावट लोकसभा वेंचणुकेंत विचार करून मतदान करचें असोय उलो विरियातो हांणी मारला। भाजपाचे दोन उमेदवार 16 तारखेक म्हळ्यार मंगळारा आपापलो उमेदवारी अर्ज दाखल करतले। दक्षिण गोंयची भाजपाची उमेदवार पल्लवी देंपो सकाळी 11 वरांचेर जाल्यार उत्तर गोंयचो उमेदवार श्रीपाद नायक दनपारा 6 वरांचेर आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल करतलो, अशी माहिती भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन दिला। लोकशाय वाटोवपाक फुडें सरिल्ल्या काँग्रेसीन आपल्या इतिहासाचेर मातशी नदर मारची। कलम 356चो चुकीच्या पद्दतीन वापर करून 40 फावटी काँग्रेसीन प्रादेशीक पक्षांचे सरकार पाडिल्ले तेन्ना तांकां लोकशायेची याद आयली ना, भाजपान प्रश्न उप्रासला। काँग्रेसीचे उमेदवार सगळ्या मतदारसंघात प्रचार करता म्हळ्यार वेंचणुकेची तारीख येवन वतली असो थोमणो भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन काँग्रेसीक मारलो। भाजपाच्या प्रचाराच्या व्हिडिओ रथाक सुरवात केल्या उपरांत पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांक जाप दितना तानावडे उलयलो। तानावडेक प्रत्युत्तर दितना काँग्रेस लोकांच्या काळजान म्हण अमित पाटकराची जाप। दिवचल तालुक्यांतल्या कारापूर सरवण पंचायतीन सत्ता बद्दल जातना तन्वी सावंत हांच्या गळ्यात सरपंच पदाची माळ पडल्या। शुक्रारा जाल्ले वेंचणुकेंत तांची बिनविरोध निवड जाली। अस्तंते सरपंच आनी उपसरपंचा सयत विरोधी गटाच्या 4 पंच वांगड्यांक सरपंच निवडपा खातीर आपयले बसके कडेन तांच्यांनी फाट केली।